नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार नगरसभेच्या सामान्य सभेत नामफलक कन्नड आणि कोकणीत बरोवचो ठराव बहुमतान संमत जालो. कारवारात 90% कोंकणी भाषा उलोवचे लोक. कारवार नगरसभेन आपल्या व्याप्तीच्या रस्ता गल्लीच्या नामफलकाचेर राजभाषा कन्नड आणि सकल स्थानिक भाषा कोकणी देवनागरी लिपीत बरयले. ते कन्नड कर्वे संघटनेच्या कार्यकर्त्यान देवनागरीत बरयले अक्षरा काळा रंगमान कोकणी भाषेच्या भावनेक धक्क लायलो. हे सहन जावन कोकणी भाषा अभिमानीन तेमचे विरुद्ध 17 जूनाक आंदोलन करून तेमचेर कठोर कारवाई करची मागणी डीसीक आणि नगरसभा आयुक्ताक दिल्ली. तशेंच कोकणीच्या नामफलकाचेर काळेपासून घोर कृत्य केल्ल्याचेर पोलिसांन एफआयआर दाखल केले. हो विवाद चालू असतानाच 28 जूनाक कारवारच्या मुडगेरी ग्रामपंचायत सामान्य सभेत सर्व सदस्याल्या बहुमतान ठराव मंजूर केलो की मुडगेरी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सगळ्या रस्तो गल्ली वाड्याचे जे नामफलक आसात तेजेर कन्नड आणि कोकणी देवनागरी लिपीत नाव बरोवचे म्हूण ऐतिहासिक निर्णय घेतलो आणि हेची प्रत डीसीक दिवचे ठरयले. तशेंच मुडगेरीत येवच्या कर्नाटक परिवहनाच्या बसीचेर कन्नड आणि कोकणीत बोर्ड लावचे म्हूण परिवहन अधिकाऱ्याक मनवी दिवचे ठरयले. गेल्ले 2 दिवसां पयलीं कारवारच्या खारगा वैलवाडा ग्रामपंचायतीत सुद्धा ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या नामफलकाचेर कन्नड आणि कोकणीत नाव बरयचो ठराव केल्लो. इतलेच न्ही तर ग्रामपंचायतीत कन्नडान कोकणीत अनुवाद करसाठी एक अनुवादक नेमणूक करचो अशे सर्व सदस्याल्या अनुमतीन ठराव केलो. आज नगरसभेत सामान्य सभेत कारवारात 90% लोक कोंकणी उलयतात म्हूण कन्नड सगळ्याकच वाचूं येना तशें म्हूण नगरसभेच्या व्याप्तीतल्या नामफलकाचेर कन्नडा बरोबर कोंकणी देवनागरी लिपीचे बरयचे म्हूण काही सदस्यान आपापले विचार मांडले. पण सगळ्यान आमी कोंकणी अभिमानीच अशें म्हणले. जवळ जवळ सर्व सदस्याल्या बहुमतान ठराव संपन्न जालो. हो ठराव जिल्हाधिकारी मार्फत सरकाराक धाडू जाय अशें नगरसभा अध्यक्ष डॉ. नितीन पिकळे हेमी सांगले. आजपर्यंत कारवारात भाषेबद्दल जातीबद्दल केन्नाच वाद जालो ना, पण काही विघ्न संतोषी लोकांन हो फुकट वाद केलो. मागणी करची जाल्यार जनसेवेसाठी करची, स्थानिक लोकांसाठी कैगा नेवल सारख्या प्रकल्पात नोकरेसाठी करची, कारवारात उद्योगासाठी करची असं तेमी कानमंत्र दिलो. ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು 60% ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರದ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ ಆ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು. 60% ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಕೆಳಗಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಷೆ ದೇವನಾಗಿರಿ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ, ಇದು ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಮರಾಠಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹಿಂದಿನೂ ಅಲ್ಲ, ದೇವನಾಗಿರಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರವಾರಿಗೆ ಬೇರೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನೆಸರಿಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಕೋಂಕಣಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ವಿ ಅಂತ ಕೋಂಕಣಿ ಮಾತಾಡದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರುಟೀನ್ ಲೈಫಿಗೆ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. 90% to 100% ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾರವಾರದವರು ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಹೊರಗಿನವರು ಬಂದು ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು 60% ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಇದರಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೌದಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ठराव. या वेळार नगरसभा सदस्य श्री संदीप तळेकर हेमी उलयले. कोंकणी ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ ಆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ 100% ಕವರ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು 60% ಕವರ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಂಕಣಿಯನ್ನು ನಾಗರಿಕ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.
कोकणी ही कारवारात आणि गरजेची भाषा असे सदस्य माया हुलसवार हेमी सांगले. सदस्य श्री नंदा टी नाईक हेमी कोकणी भाषा विषयाचेर मजेशीर किस्सा सांगून विनोद केलो. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟೋ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನನೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆಗ ಕೊಂಕಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಂದವರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ಗೋವಾದವರು, ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಜರೂರತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಮರಾಠಿ ಮೀಡಿಯಂ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೊಂಕಣಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹೌದು ಸರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇರ್ಲಿ ಸರ್, ಕೊಂಕಣಿ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಇರ್ಲಿ, ಕನ್ನಡನೂ ಇರ್ಲಿ. ಕನ್ನಡ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರ ಬರಲಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರ ಬಂದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಕೊಂಕಣಿ ಬೇಕು. नगरसभेत अखेरपर्यंत सर्व सदस्याला बहुमतान हो ठराव समज झालो. कोकणी भाषा प्रेमीक एक नवे बळ मेळ्ळे. आजपर्यंत शांत आशिल्ल्या कोकणी भाशिकाच्या विरोधकान कोकणी भाषेचो अपमान करून काळी फासिल्ल्याक आज कोकणी अभिमानीक दिस दिसाक न्याय मेळटलो आसा. ही वेळ विरोधकानच हाण दिली असे सार्वजनिक म्हणटात पळया, यो बैला म्हाका मार अशी खबर जाली. भारत माता की जय! भारत माता की संविधानाच्या नियमाप्रमाणे स्थानिक बोलीच्या जनसंख्येच्या आधाराचेर कोकणी भाषेचो मान आमकां मेळटलो आणि तो आमी हक्कान मेळयतले असे कारवारचे कोकणी भाशीक म्हणटात. आज आमगेले नगरसभेन आमगेले कोंकणी बोर्डा बद्दल एक डिसिजन गेले ते एकदम सुपर. तेमकां हांव पुराय नगरसभे मेंबराक आनीक आयुक्ताक आनीक आमगेल्या अध्यक्षाक आनीक उपाध्यक्षाक सगळ्याक धन्यवाद सांगता. आज आमगेल्या कारवारात म्युनिसिपालिटी भितर आज कोंकणी आणि कन्नड बोर्डात जो विवाद चलते आशिल्ले कारवारा भितर त्याचो आज अखेर 90% म्हणून हरकत ना 90% आज डिसिजन जाले की कोंकणी बरेचे म्हण घेवन वयर कन्नड बरोवन घेवन कोंकणी बरेचे म्हण आज नगरसभेन फुल सपोर्ट करून आमकां कारवार लोकांक आज डिसिजन घेतला, ठराव पास केल्लो आसा. आनी इतलो पावस उरला सुद्धा आज आमकां खूब खुशी जाती आसा की आज नगरसभेक आज सगळ्याक प्रत्येक सदस्याक जावं अध्यक्षाकच म्हणणी आरपी नायकाकच म्हणणी सदस्यांक सुद्धा ठराव पास करून दिल्ले बद्दल सगळ्याक धन्यवाद. आनी ह्या टायप केल्ले बद्दल तुमकां आनीक मुखाल दिसात बी आमचे फाटल्यान कारवार कसलो प्रॉब्लेम उरल्यार तुमी रोवू जा म्हण तुमकां ह्या संदर्भात सांगू सोदता. आनीक तुमकां सांगचें म्हणल्यार 90% आमगेले म्युनिसिपालिटी भितर ठराव पास जाल्ले आसा. जिल्हा आडळिताक डीसी कडेन एप्रुवल येवचे बाकी आसा. डीसी सरकारा कडेन कळोवन घेवन हे एप्रुवल येतले आनी एप्रुवल येता पर्यंत थोडे वेळ दिवस कारवारचे आमगेले नागरिकांक थोडे शांत बी घेवं जाय. आनी अकस्मात तर बाबा कितें तरी जास्ती कमी जाला परते उग्र होराटाक बी आमी रेडी उरूं जाय. तुमचे लक्षात उरूं कित्याक म्हळ्यार 90% जाला जाणला म्हणून न्ही जाल्यार बी आमी परतल्यान तयारीत रावूं जाय की ढील सोडूं जायना. आनी अशें करून जर केन्ना बी कारवारासाठी नोकरेसाठी जावं आमगेल्या आज गोंयांत 3 डब्याची ट्रेन आज 7 डब्यात जाली म्हळ्यार हेजो अर्थ कितें? कारवारात निरुद्योग वाडलो. हेजो अर्थ कारवारात निरुद्योग वाडलो. कारवाराची लोकांक कारवाराक काम दिवचे बद्दल आमी सगळ्यान हेजे मुखार आमी होराटा करया. सगळो एकच जावन रावया. पॉलिटिक्स कितें उरूं कोण येयलना हो येयलना तो येयलना म्हणना म्हण तेमी अपोज बी केलना. हो बी आमी एक लक्षात दवर सारको विशय. आनी तुमी जाता तितले हेजे मुखार लोकांक सगळ्यान आमकां सपोर्ट केलात आनी हेजे मुखार बी सपोर्ट करता म्हण तुमकां हांव विनंती करता. आनी एक फावटी थँक्यू. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. एडमिशन सुरू आसा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळार सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मेळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तरेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670.
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।